बिस्म साहेबा बरोबर ह्या वेळार आज याज्ञिकी संस्कारणी घेतले आमचे दियाक्न सह बलिदानांत वांटो घेतल्या याज्ञिकाचे प्रतिनिधी तशेंच ह्या वर्साक भांगारा आनी रुप्या उत्सव मनयतले याज्ञिक वेदिशी प्रवेश करतना आमी गायन करुया जेजू आमचो परम याज्ञिक सगळीं उबी रावुया. ह्या वेळार
गवळीक विद्या मंदिराचो वडील पाद्री सिम्याव फेर्नांडीस येवकाराची उतरां उलयतलो. मातशीं बसुया. मोगाच्या इश्टानो, तुमकां सगल्यांक माई मोगान नोमान करता आनी ह्या पवित्र जाग्यार कुरपेन भरलेलो शुभ वेळ तुमकां पावंडयता. तुमी सगळीं आज ह्या पवित्र जाग्यार ह्या आमच्या दियाक भावांच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासूंक आनी त्याच बरोबर आज तें व्हडलें श्रेश्ठ मुणयारी याज्ञिकपणाचें देणें स्विकारतना तांकां मागण्यांचो तेंको दिवन लागशिल्ल्यान तशेंच पयशिल्ल्यान आयिल्लीं पळयोवन म्हजें काळीज संतोसता, जीव मुरगडटा, मन दादोसता. भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आमचे भोव मोगाचे आर्सिविस्प, भोव मानेस्त पाद्र जुझे रेमेडियस आमचे विगार्चराल आनी अदीक करून ही आकारणीची यात्रेंत आमकां फळावरीत मार्गदर्शन दिवपी ह्या कॅथेड्रलाचो विगार पाद्री रुजारियो ओलिवेरा, कॅथिड्रल चॅप्टर हाचो अध्यक्ष पाद आल्फ्रेद वाज, आमचो गवळी विद्या मंदिराचो समुदाय आनी तशेंच आमचे दियाक आनी तांच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याच्या नांवान आमी तुमकां माये मोगान येवकार दिता. A warm and cordial welcome to each one of you. उबी राव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. मोशा प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आख्खी पवित्र सभा जेसूच्या पुनर्जीवनपणाच्या खुशाल बरीत काळांत आसा आनी आयज आमी सगळीं आनी गोंयची पवित्र सभा खेरीत संतोशाच्या भावनांनी भरून ह्या आमच्या कॅथेड्रलान आमी एकठांय जाल्या, कित्याक ह्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून ह्या आमच्या भावांक बॉरिस, वेनान्सियो, मेल्विन, जुआंव, क्लायव आनी जोएल जायतीं वर्सां आदीं जेजूनच तांकां आपलो लागशिल्लो पाटलाव करूंक विचून काडले आनी इतलीं वर्सां आपली ओत्मीक तयारी आनी आकारणी केल्या उपरांत आयज हे आमचे भाव आपलो निमाणो उदारपणाचो जबाब जेजूच्या पोवण्यांक दिवन जेजूच्या मुनयारी याज्ञिकपणाचे भागेली जातात आनी हे श्रेश्ठ मुनयारी याज्ञिकपणाचे देणे स्विकारतना हे आमच्या भावांचे सोपण आनी मागणें हे जावन आसा. जेजू भाशेन सेवे चाकरेचे गवळी जावं. आयज ही याज्ञिकी संस्कारणेचे समारंभणेन हे आमच्या सोय भावां खातीर खतखत्यान मागुया. बापान तांकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून ते ओदीक ओदीक जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन जावन जेजूचे सेवेक साखरेचें कार्य मनशा मदें तांणी उर्बेन खुशालकायेन आपल्या जिवितान चालू दवरूंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ तांकां मागुया. आयज हे समारंभणेन आमी आपलो याज्ञिकपणाचो उत्सव समारंभ केल्या आमच्या याज्ञिकां खातीर मागता. थोडे आमचे पाद्री भाव आपल्या याज्ञिकपणाची 25 वर्सां रुप्या उत्सव समारंभात जाल्यार दुसरे 50 वर्सांचो उत्सव समारंभात. हे आमच्या उत्सव समारंभ केल्या
याज्ञिक भावा खातीर देवाक दिन वासुया. इतलीं वर्सां तांणी उर्बेन आपलें मूळ यारपण चलयलां आनी ह्या उत्सवा समयार देवान ताका अदीक आपल्या देण्यांनी भरून आपलें मूळ यारपण अदिकूच खुशालकायेन आनी उर्बेन आपल्या जिवितांत चालू दवरूंक तांकांय देवाचे कृपेचें बोळ हे समोरमणेन आमी मागुया. आनी हे बाबडताचे दोबाजीक समोरमणेक तयार जावंक आमी पयले सुवातेर जेजूचे पाटलावदार कशे ताचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूंक चुकल्या. ताणें आमकां दिलेली प्रिती मोगाची आज्ञा जायते फावटी आमी पाळूंक ना. खावतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. सगळीं बरोबर देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों.
Unge kiत्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता Pratuja Sorvespora आमच्या देवा तुझी पोरसा चलोवंक याज्ञिकांचो तूं उपयोग करताय तुझ्या याज्ञिकांक तुझे खुशी पोरमणे आपले सेवेंत थीर रावूंक करपा दी आनी अशें तांची सेवा आनी जिविताची चाल जेजू बरोबर तुझ्या नांवान मोहिमा हाडूं आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणाच्या सासणान आयच्या पयल्या वाचपांत बागीवन पेद्रू वडिलांक उलो करता आनी तांचे आदीं केल्ल्या देवाच्या हिंडाची गोवळ्या वरी राखण करूंक तांची काळजी घेवंक आपकुशेन देवाक जाय त्या प्रमाणे जबाबदारेन अधिकार चलोवंक वडिलांक उस्कायता शुभ वर्तमानान जेजू शिसांचे पांय धुता गुरू आनी सोमी जावनूय सेवेंतल्यान आपले मुण्यारीपण चलयले तेच भाशेन आपल्या शिसांनी ल्हानविकायेन आनी सेवा करून जिवचे म्हूण आदेश दिता बागयोन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप प्रितीच्या न्हू आतां तुमचे मदले असले वडिलांक ही बूद दिता हांव वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टाचो साक्षी आनी दिश्टी पडचे आसा ते मोहिमेंत म्हाका वांटो मेळटलो देवान तुमच्या आदीन केला त्या हिंडाचे गवळीक जायात तांची राखण करात बेश्टोच कायदो म्हूण न्हय पूण आपखोशेन देवाक जाय ते प्रमाणे मेळे जोडीची आशा न्हय पूण काळजाचे उर्बेन तुमच्या आदीन आसलेल्यांचेर दबोदस्तेन अधिकार चलोवंक नाकात पूण तुमचेर हिंडाचे नमुणे जायात आनी जेन्ना मुखेल गवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडोना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकुट मेळटलो देवाचे उतर हे Soglia sosara vuota Shuvotoma porgot kora Somes locaro Deva wakara Sorvoi
शुभ वर्तमानाक सगळे आमी उबी रावुया. पास्काची शिवरबी आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो सदांच मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे रातचे जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान शिवाबाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनान घाल्ले. बापान सगळें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वयलो उठलो आनी आपले आवरण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांये धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रू सोरशी गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोमया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाळ केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. शिमाव पेद्रून परतीपाळ केलो, तशें जाल्यार सोमया, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तोकलीय धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो ते तो जाणो आसलो. ह्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपली आंगोसरां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी स्वामी म्हणटात आनी तुमी सारके उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी स्वामी.
म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू चावरूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केला तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आतां याज्ञिकी संस्कारणेची रीत सुरू जाता. गोराब्यांत, सेमिनारींत, गवळीक विद्या मंदिरांत आनी वेगवेगळ्या फिरगोजांनी तरेकवार मोळार आपली आकारणी केल्या उपरांत याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक आपूण तयार आसात म्हूण आमचे दियाक्न आपल्या हाजीरपणांतल्यान दाखोळ करतले. तांकां याज्ञिकी वर्गांत भितर काड म्हूण आम्हा सोमेस्तांच्या नांवान गवळीक विद्या मंदिराचो वडील पाद्री सिम्यांव फेर्नांडीस बिस्प साहेबा कडेन मागतलो. क्रिस्ती पोरचे लागीं विचार करून आनी ताची जबाबदारी आसलोल्यांचें मत घेवन ते फावो तसले म्हूण खात्री मेळटोच बिस्म साहेब ह्या आमच्या भावांक याज्ञिकी वर्गांत भितर काडटले. त्या वेळार आमी सगळीं देवाचे व्हड उपकार हो जबाब व्हडल्यान दितेली. याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक आसात ते मुखार सरात. दियाक्न जुआंव गोन्साल्वीस, गांवान गोवा वेल्ल्याचो. हांव हाजीर आसा. दियाक्न एंथनी मेल्विन गॉमिस, गांवान चिंचोणेचो. हांव हाजीर आसा. दियाक्न क्लाइव अग्नेलो डायस, गांवान चिंचोणेचो. हांव हाजीर आसा. दियाक्न वेनान्सियो फेर्नांदीस, गांवान आरांबोलचो. हांव हाजीर आसा. दियाक्न जॉयल रॉड्रिगीस, गांवान द्रामापूरचो. हांव हाजीर आसा. दियाक्न बॉरिस डायस, गांवान पांचोरकुणी कुंकोळ्ळेचो. हांव हाजीर आसा. भोव मानादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक याज्ञिकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. ते याज्ञिकी बोर घेवंक फावो तसले म्हूण तूं जाणोय. क्रिस्ती पोरचे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसलोल्याचें मत घेतल्या उपरांत ते फावो तसले म्हूण दिसून आयलां अशी हांव गोवाय दितां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक आमी वेंचून काडटा. आमी सगळीं जबाब दिवया. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भयणीनो, आयकोल्ल्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आयचो विशय तशेंच समारोप मनांत दवरून बिस्म साहेब ह्या वेळार ह्या आमच्या बाबांक आनी आमकां संदेश दितलो. चिंतान आयकुया. म्हज्या मोगाच्या बापा भयणीनो आनी प्रितीच्या प्रधान सेवकांनो,
तुम्ही ह्याचे तुमचे दोगाशीक यादनिकी संस्कारनेचे समोरमणेन ओसोबीत ओडताबोरीत विशय वेंचून काडला जेजू भाशेन सेवे चाकरेचे गोंगडी जावया हो विशय म्हज्या मनान ह्या वेळार फादर डेमियन द लेपर कोडकार फादर दामियांचो उगडास हाडटा फादर डेमियनाक बेनेडिक्ट 16व्या पाप साहेबान 2009 वर्सा आल्ताराचो मान दिवन आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक एक सेवे चाकरेचो पोरजोलीत नमुनो कसो दिलो तर हो पाद्री कसो भाग्योत जावंक पावलो काय तो बेल्जियमाचो आसलो बेल्जियमाक ताणें यादनिकी संस्कारणी घेतल्या उपरांत ताका गमून आयले की मोलोकाय म्हणटात त्या जुंयार मोलोकाय जुंवो हावाय जुंया मदलो एक जुंवो अमेरिका आनी ऑस्ट्रेलिया मदें पडटा आनी 19व्या शेंकड्यान 19th सेंचुरी ह्या जुंयांक मोलोकाय म्हणलेल्या जुंयांक मोर्नांचो जुंवो आयलँड ऑफ डेथ हें निश्ठूर नांव पडलेलें आनी कित्याक काय कित्याक 19व्या शेंकड्यान कोड लेप्रसी एक मोर्नादीक पिडा आसलेली ओश्याची पिडा आसली आनी कोणाक कोड फुटलें जाल्यार तो मनीस आनीक बरो जायत म्हूण बोरवासो नासलो आनी असल्या कोड फुटलेल्या ही ओश्याची पिडा जाल्ल्या मनशांक त्या जुंयार व्हरून आपले निमाणे दीस निराशीपणान सारूंक त्या जुंयार व्हरून उडयताले आनी त्या जुंयार कोण कोड फुटून पावलो जाल्यार तो आनीक बरो जावन परत आपल्या गांवांत आपल्या घरा पावतलो म्हूण बोरवासो नासलो निराशीपणान कितलेच हजारांनी कोडकार त्या जुंयार जियेताले आनी मोडटाले देखून त्या जुंयांक मोर्नाचो जुंवो आयलँड ऑफ डेथ फावो जाली आनी ह्या तरणाट्या पाद्रीच्या काळजान जेजूचो उलो सादलो डेमियन म्हाका तुजी गरज आसा त्या जुंयार वचून म्हज्या कोडकार भावां भयणीची सेवा चाकरी करूंक तांकां म्हजी बोरवाश्याची बरी खबर परगटूंक म्हाका तुजी गरज आसा आनी हो तरणाटो पाद्री आपलो देश आपली फामील आपलो गांव सोडून त्या पयशिल्ल्या जुंयार वेता आनी त्या कोडकारा मदें सेवे चाकरेचे बऱ्या गोवण्याचे मुणयारपण चलयता थंय पावल्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी फादर डेमियन आपल्या पाद्री भावाक एक चीट बरयता आनी ते चिटीन तो असो म्हणटा आय हॅव बिकम अ लेपर अमंग ऑल द लेपर्स in order to gain them to Jesus Christ. कोडकारामध्ये हांवूय कोडकार जाला त्या सगळ्या कोडकारांक जेजू सरशी ओडून हाडूंक हो तरणाटो पाद्री त्या जुंयार वता आनी सेवा चाकरी करून आपलें जिवीत खर्चिता त्या कोडकारांक जेजूचें शुभ वर्तमान जेजूची बरी खबर परगटून तांकां बोरवासो दिता तांच्या निराशीपणान तांकां सांगात करता न्हयच तांची ओत्मीक सेवा करता पूण तांचो वयस जाता तांकां ओंकतां दिता तांचे गाय बांदता ते मरतात तेन्ना आपुणूच तांकां कांयशांव करून फोण काडून तांकां पुरता तांकां मोगान वागयता ते कोडकार म्हूण तांकां पयस जायना तांचे बरोबर भोंवता तांचे बरोबर जेवता तांचे बरोबर तांचे मदलो एकलो कसो जाता 11 वर्सां उपरांत ताकाय कोडाची पिडा फुट्टा ताकाय कोड जाता पूण आपणाक कोड जालें म्हूण तो धांवून वचना शेवट पर्यान 16 वर्सां कोडकारांची सेवा चाकरी करून आपलें जिवीत देवाक भेटयता भावां भयणीनो प्रधान सेवकानो ह्या तरणाट्या पाद्रीन फादर डेमियनान आपलें जिवीत सेवा चाकरी करूंक कित्याक करशिलें काय तुमचे भाशेन ताणें जेजूचो आपुरबायेचो उलो आयकलो आनी ह्या जेजूच्या उल्याक जबाब दिवन आपलें आख्खें जिवीत जेजू भाशेन सेवा चाकरी करून ताणें करशिलें हेंच जेजून आपल्या जिवितान केलें म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना तो आपल्या शिसांक सांगतालो हांव सेवा घेवंक येवंक ना हांव सेवा करूंक आयलो
आनी आपल्या आख्खें जिवीत भर सगल्यांची उदीक करून गरजेवंतांची पिडेस्तांची कोड फुटलेल्यांची पातकान जियेतेल्यांची समाजाचे देगेक पडलेल्यांची मोगान सेवा चाकरी केल्या उपरांत आपल्या जिविताच्या शेवटाक ताणें आमकां सगल्यांक आपल्या शिसांक एक सेवे चाकरेची परसुडीत देख दिली म्हूण आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आतांच आयकलां. भाग्योन हांव शुभ वर्तमानकार म्हणटा पास्कांचे परबे आदीं जेजू आपूण बापा सोरशीं आयला आनी परत बापा सोरशीं वचपाचो वेळ लागीं पावला म्हूण जाणो जावन ताणें आपल्याचो सदांच मोग केल्लो पूण आतां संपूर्णयेन हो मोग करून दाखयलो. आनी संपूर्णयेन हो मोग कोण भाशेन दाखयलो आमी आयकलां. तो आपल्या शिसां सांगाता निमाणें जेवण करता. त्या जेवणा वेलो तो उठलो. आमी सोंपेपणी जेवण सुरू करतोच मेजा वेली उठोन हांव जेजू कित्याक उठलो काय कित्याक जेजू एके भाशेन आपलो निमाणो तेस्तामेंट आपली निमाणी वेल आमकां आपल्या शिसांक कोळीत करूंक सोदतालो. देखून तो मेजा वेलो उठ्ठा आपलें भायलें आवरण काडटा आपली देवपणाची मोहिमा सोडून दिता एक रुमाल बांदता एक गुलामाचे आंग वस्त्र घालून एक उतर उलोय नासतना आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागता आनी तांचे पांय धुवन जातूच परत आपले सुवातेर येवन तांकां सांगता हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मू तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात न्हय हें सारकें आसा. हांव तुमचो गुरू आनी सोमी जावन हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी हेंच करूंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या तशेंच तुमी करचें. म्हज्या प्रितीच्या प्रधान सेवकांनो हेंच करूंक आयज तुमी तुमचें जिवीत जेजूक समर्पिता. जेजून आपल्या आख्या जिवितान आमची सेवा चाकरी केली आनी ही जेजूची सेवा चाकरी तुमच्या जिवितान आनी मुणयारपणान चालू दवरूंक आयज तुमी जेजूक तुमचें जिवीत समर्पिता. जेजून केल्ले सेवे चाकरेक थोडे गूण आसात आनी ही सेवा चाकरी हेच गूण आमच्या याज्ञिकी जिवितान आनी मुणयारपणान परसोडूंक जाय. 4 गुणांचो हांव तुमकां उगडास करता. जेजूची सेवा चाकरी पयले सुवातेर ल्हानविकायेन केलेली सेवा चाकरी. जेजूक आपल्या शिसांक सेवे चाकरीची शिकोवण दिवंक जेजूच्यान एक नांव असतें पुस्तक बरोवंक जातालें. He could have written a classical book on service. जेजूच्यान एक केन्नाच विसरूंक जायना तसली बोली करूंक जाताली. He could have made a classical immortal speech. पूण ना जेजून एक उतर काडलें जात काडी नासतना तुत्तुरी वाजोय नासतना एका गुलामा भाशेन आमची आपल्या शिसांची सेवा चाकरी केली आनी हातूंतल्यान तो आमकां दाखयता आमी ताचे पाटलावदार कशे ताच्या मुणयारी याज्ञिकपणाचे भागेली कशे आमची सेवा चाकरी जावं आमच्या जिवितान जावं आमच्या मुणयारपणान आमची सेवा चाकरी ल्हानविकायेन केल्ली खालतीकायेन केल्ली सादेपणान केल्ली तुत्तुरी वाजोय नासतना पोत्रांचेर शांपी नासतना म्हजो उजवात कितें करता तें दावे हाताक एके भाशेन कळनासतना आमची सेवा चाकरी जावंक जाय. दुसरे सुवातेर जेजूची सेवा चाकरी खुशालकायेन आस्त्या तोंडान काळजाचे उर्बेन केल्ली. ही आमी जेजूच्या जिवितान पळयता. जेजू जायते फावटी थकलोलो आपुणूच बुकेक ताणें सांपडलेलो पूण जेजू आपणाचें चिंतिना. एक फावट जेजूची ताचे शीस येतात आनी ताका सांगतात सायबा सांज जाली काळोख जालो हांकां धाड ह्या लोकांक घरा धाड. आनी जेजू म्हणटा ना ना तुमी ताका कितें दियात आमी तांची भूक मारुया. जेजू खुशालकायेन आस्त्या तोंडान काळजाचे उर्बेन दुसऱ्याची सेवा चाकरी करता. हेच आमकां भाग्योत पेद्रू आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास करता. तो म्हणटा देवान तुमच्या हातान घाला त्या इंडाचे गोंगळी जायात तांची राखण करात. आप खोशेन काळजाचे उर्बेन देवाक जाय ते भाशेन आस्त्या तोंडान खुशालकाय आयजतान जेजूच्या मुणयारी याज्ञिकपणाचे भागेली कशे तुमची जबाबदारी जातली. दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करतना वांकडें तोंड करून न्हय
तांचे रागार जावन न्हय हास्या तोंडान काळजाचे उर्बेन जांची सेवा चाकरी करतात ती देवान तुमकां दिल्ली दाना म्हूण त्या शेळयांची खुशालकायेन सेवा चाकरी करूंक तुमची जबाबदारी जातली. तिसरे सुवातेर जेजूची सेवा चाकरी आपुरबायेन केल्ली सेवा चाकरी, केअरिंग सर्वीस, हुस्क्यान बोललेली सेवा चाकरी. आमी जाणो जेजूच्या काळार कोडकार कोणाक नाका आसले. कोणाक कोड फुटलें जाल्यार ताची गोरची फुरयान ताका धांवडायताली. कोडकारांनी पयस रावन बोब मारूंक जाय आसली. हांव मेळ्या ओंटांचो मनीस. कोडकार म्हळ्यार भायर आयलेले आसले आनी असलो मेळ्या ओंटांचो भायर आयलोलो मनीस एक दीस पयस रावन जेजू कुलो करता म्हणटा, सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूं. जेजूच्यान ताका सांगूं येतालें, थंयच राव, तुका बरो करता, लागीं येनाका, तुजें कोड म्हाका जाय ना. जेजू तें म्हणीन आपुणूच ताका मेळूंक येता, ताचे लागीं उलयता, ताका हात लायता, ताका सांगता म्हाका जाय, तूं बरो जाल्लो म्हाका जाय. जेजूची सेवा चाकरी हुस्क्यान बोललेली आपुरबायेन केल्ली सेवा चाकरी. असली सेवा चाकरी चालू दवरूंक जेजू आयज तुमकां वेंचून काडटा. आनी चवथे सुवातेर जेजूची सेवा चाकरी एक सारकेपणान वेगळो जाल नासतना केलेली सेवा चाकरी. ही सर्वीस वॉज ऑल एम्ब्रेसिंग सर्वीस, इन्क्लुसिव सर्वीस. जेन्ना जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुतालो, जेजू जाणो आसलो जुदास आपलो घात घेतलो, पेद्रू आपल्याक नाकारतलो, उरलेले 10 जाण आपल्याक सांडून आपल्या कश्टांच्या वेळार अविस्वाशीपणान पळून वेतले म्हूण जेजू जाणो आसलो. आनी तरी आसतना जेजू जुदासाक म्हणिना, जुदास तुजे पांय हांव धुयना, तूं म्हजो घात घेतलोय. पेद्रू तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलो, हांव तुजे पांय धुयना. जेजू एक सारकेपणान सगळ्यांचे पांय धुता. आनी हातूंतल्यान आमकां आपल्या शिसांक किरीत भाशेन म्हूण ह्या याज्ञिक कोणान जेजू स्पश्ट करता. आमी सेवा करता तेन्ना हांव सेवा करता तो मनीस म्हजो इश्ट वो म्हजो दुस्मान, तो म्हाका दिन वाचतलो, तो म्हजो घात घेतलो, ताका वळखता ताका वळखना, तो गोंयचो तो गोंयचे भायलो हें पळय नासतना जेजू म्हणटा जाका तुज्या आदाराची गरज एक सारकेपणान ताची सेवा चाकरी कर. म्हज्या आपुरबायेच्या प्रधान सेवकानो, जेजून ही आपली खुशालकायेन केल्ली, ल्हानविकायेन केल्ली, आपुरबायेन केल्ली, एक सारकेपणान केल्ली सेवा चाकरी खुर्साचेर शादी पावयली. His service reached its climax on the cross. आमच्या जिवितान, जेजूच्या पाटलावदारांच्या जिवितान, अदीक करून ताच्या याज्ञिकांच्या जिवितान खरीच चूक जावना. आमी दुसऱ्याची जेजू भाशेन सेवा चाकरी करूंक सोदता जाल्यार जेजूच्या खुर्साक वेंग मारूंक, खुर्सार खिलायलेल्या जेजूचो मोग करूंक ही आमची जबाबदारी. आनी हेच पवित्र सभा आयज तुमकां याज्ञिकी संस्कारणेचे रितीन उगडास करते. हे रितीच्या शेवटाक तुमच्या हातांनी उंडो आनी सोरो घालून ही उतरां आमी तुमकां सादयतले. देवाक भेटोवच्याक लोकांन हाडलेली दानां घे. तूं करतलोय तें समजून घे. तूं हातान घेतलोय ताची देख घे आनी खुर्सार खिलायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. म्हज्या प्रितीच्या सेवकानो, प्रधान सेवकानो, आयज तुमचें समर्पण जेजूक करून, जेजूची सेवा चाकरी तुमच्या जिवितांत चालू दवरून खुर्सार खिलायलेल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू सारकें जावं ही तुमची जबाबदारी. आनी ही जबाबदारी तुमच्याच बोडान पाडूंक तुमचे कडेन जावचें ना, आमचे लागीं जावचें ना. जेजून आमकां सांगलां, हांव दाखवेल, तुमी म्हजे फांटे. तुमी म्हाका चिकटून रावशात, सुबाम फळां दितल्यात, तुमचें जिवीत म्हज्या बापाक मोहीम हाडटलें. पूण तुमी म्हाका चिकटून रावनात जाल्यार कातरून उडोवन उज्यान घालतात तसल्या फांट्या भाशेन तुमी जातले. आमची याज्ञिकांची आनी आयजतान तुमची म्हूण ह्या याज्ञिकांची जबाबदारी पयले सुवातेर जेजूक चिकटून रावन, जेजूक तुमच्या जिविताचो मास करूंक, तुमच्या जिविताची आनी मुणयारपणांची पाळां खोल खोल जेजू सवे रिगोवंक, तुमच्या मागण्या उदेशी तें खासगी मागणें जावं
समुदायाचे मागणे जावं ओरांचे मागणे जावं मागण्या उद्देशी देवाच्या उतराच्या नियाळा उद्देशी मिसाचे भेटे उद्देशी संस्कारांचे समोरमणे उद्देशी तुमच्या तियागी जिविता उद्देशी तुमच्या मुळयारपणा उद्देशी अधिक जेजूच्या एकवटान वाडूंक तुम्ही जेजू भाशेन जावं बा घेवन पावलो म्हणटालो तशें तुम्ही अदीक उर्बेन दिसाच्या दिसा म्हणूंक हांव जियेता तो हांव न्हय जेजू म्हजे सगळें जियेता बाबा भयणीनो केदी व्हडली जबाबदारी हे आमचे सौ भाव आयज मानून घेतात ते आपले पासत आपले फामिली पासत पाद्री जायनान आमचे पासत पवित्र सभे पासत तांच्या भाव भयणी पासत आख्या मनशांच्या समाजा पासत आनी देखून ते आयज एक व्हडली जबाबदारी मानून घेतात जाल्यार आनी जबाबदारी चलोवंक ते सदांच जेजूच्या एकवटान जियोंक आनी वाडूंक वावुरतले जाल्यार आमकांय सगल्यांक तांचे सगळें व्हडली जबाबदारी आसा ते आमचे खातीर पाद्री जातात जाल्यार आमी सदांच तांचे खातीर मागूंक तांच्या जिवितांत तांचे सगळें हुस्को दाखोवंक ते मुळयारपण चलयतात तेन्ना आमचो सहकार तेंको तांकां दिवंक ते बरें करतात तेन्ना ताका एक शाबासकेचें उतर म्हणूंक ते घोडेक वसोकटायेन आमचे भाशेन सोकला पडटले तेन्ना तांचेर फातर मारिना जावं सोशल मिडियाचेर तांचें नांव उबयना जावं पूण तांचे भाव भयणी कशे आमचे इश्टागतीचो हात दिवन तांकां उबारूंक तांकां एक शिटकावणेचें बरें उतर सांगूंक तांचे खातीर मागूंक ही आमची क्रिस्ती पोरजेची जबाबदारी ही जबाबदारी आतांच्या काळार आमी जायते फावटी विसरता ते पाद्री फातराक जल्मल्यात म्हूण समजून आमच्या बालकांचेर बसून आमचे गेट टुगेदर जातात तेन्ना आमच्या सोशल मिडियांचेर आमी आमच्या पाद्री माद्रीची नांवां जायते फावटी चिंती नासतना उबयता बाबा भयणीनो आयची समोरमणी देवान आमकां दिल्लो एक व्हडलो सोयेक जावन आसा आमच्या पाद्री सभेक आमच्या माद्री सभेक आमची जबाबदारी आमी ओळखून घेवंक कोणूच आपणा बसत पाद्री माद्री जायना आमची तरणाटी जेजूक आपलें जिवीत समर्पितात जाल्यार आमचे खातीर पवित्र सभे खातीर मनशाच्या समाजा खातीर आनी हें ओळखून बाबार्थाचे नदरेन आमी सदांच न्हयच ह्या आमच्या प्रधान सेवकां सभे पूण दर एक आमच्या याज्ञीक भावा सभे दर एक आमचे माद्री भयणी सभे दर एका संस्कारलेल्या आमच्या भावा भयणी सभे आमची क्रिस्ती जबाबदारी भावार्थाचे नदरेन चलयतले हांव म्हूण हे समोरमणेन आमी देवाक भास दिवया देवाच्या उतराचे मोडणे वरवीं आमी आतांच आयकलां एका पाद्रीचें काम म्हटल्यार सोम्याच्या शेळ्याची मोगान राखण करूंक क्रिस्ताचे गूट भोक्तीपणी आनी विस्वाशीपणी समारंभूंक देवाचें उतर उर्बेन परगटूंक भावार्थ शिकोवंक आनी थिरावंक तशेंच निर्मळपणान जियोंक हे जबाबदारी विशीं कांय विचार घालून बिस्म साहेब ह्या आमच्या भावाचें मन आनी खुशी सोबे माजार समजून घेतलो
मोशा मोगाळ पुतानो याज्ञिकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं एपोरशे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी तिचे कायदे पाडूंक तुमकां खुशी आसा म्हूण तुमी दाखोवंक जाय. सोमयाच्या इंडाची जतनाय करच्या याज्ञिकी वर्गान बिस्पांचे प्रमाणीक वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याज्ञिकी मुणयारपण सदांच चलोवंक तुमकां खुशी आसा. देवाचे मोहिमेक आनी क्रिस्ती पोरशेच्या बाग्योतपणांक पवित्र सोबेचे चाली पोरमोणे क्रिस्ताचे गूट भक्तीपणी आनी विस्वाशीपणी समोरुंबोवंक तुमकां खुशी आसा. शुभ वर्तमान पोरगोटून आनी कातोलीक बाबार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचे मुणयारपण फावो ते पोरी जाणबायेन चलोवंक तुमकां खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याज्ञिकान आपुणूच निर्मोळ बोली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस ओदीक व्हडा एकवटान जियोंक आनी ताचे बरोबर मनशांचे सोडवणे खातीर देवाक तुमचीच भेटवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. भावा भयणीनो, दर एक याज्ञीक बिस्म साहेबाचो लागशिल्लो सहभागेली. ताच्या उतरां आनी मार्गदर्शना खाल ताणें वावुरचें आसता. आपले हात बिस्म साहेबाच्या हातांत घालून ताका आनी ताच्या जाग्यार येतोल्यांक मान दितोले आनी खालती रावतले म्हूण ह्या वेळार आमचे भाव भास दितात. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी खालतो रावतलोय म्हूण भास दिताय. होय हांव भास दितां. देवान तुजें सोबें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. होय हांव भास दितां. देवान तुजें सोबें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. होय हांव भास दितां. देवान तुजें सोबें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. होय हांव भास दितां. देवान तुजें सोबें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. होय हांव भास दितां. देवान तुजें सोबें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय.
होय हांव भास दितां देवान तुझे सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. भावां भयणीनो, दर एक याज्ञीक मनशां खातीर मनशां मोदलो विचून काडलेलो आसता. मनीस असोकतायो ताच्यांत आसतात आनी हाका लागून ताका आमच्या मागण्याची गरज. ह्या आमच्या भावा खातीर मागूंक बिस्म साहेब आमकां आतां उलो मारतलो. त्या मागीर आपूण असोक्त आनी मागण्याची गरज आशिल्ले मनीस म्हूण वळखून आमचे दियाक्न भाव साश्टांगी पडटले. आमचें काळीज मन आमी देवाक उबारुया आनी फावो ते जबाब व्हडल्यान दिवन ह्या भावा पासत खतखत्यान मागुया. सगळीं उबी रावुया. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, याज्ञिकी म्हूण यारपणान वेंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकांचेर सोर पोदवेदार देव बाप आपली सुबाम सर्गेची देणी ओतू म्हूण ल्हानविकायेन मागुया. आमी जेजूच्या पुनर्जिवणपणाच्या काळांत आसलेल्यान पास्कांचो गूट खुणावंक आमी उबीच रावन प्रार्थन माळेंत वांटो घेवुया. भाग्यवान मारी देवाची माये, आमचे पासत विनोदी कोण. भाग्यवान मिंगेली, आमचे पासत विनोदी कोण. भाग्यवान देवदूतानो, आमचे पासत विनोदी कोरा. भाग्यवान सुस्नानदातारा, आमचे पासत विनोदी कोण. भाग्यवान सोसे, आमचे पासत विनोदी कोण. भाग्यवान पेद्रो आनी पावलो, आमचे पासत विनोदी कोरा. भाग्यवान तांद्रे, आमचे पासत विनोदी कोण. भाग्यवान सुवाव, आमचे पासत विनोदी कोण. भाग्यवान मारी मागदालेना, आमचे पासत विनोदी कोण. भाग्यवान दिस्तेवा, आमचे पासत विनोदी कोण. अंत्योक्येच्या भाग्यवान दिनासा, आमचे पासत विनोदी कोण. भाग्यवान लोरेसा, आमचे पासत विनोदी कोण. भाग्यवान पेरपेता आनी फेलिसिता, आमचे पासत विनोदी कोरात. भाग्यवान दागनेसा, आमचे पासत विनोदी कोण. भाग्यवान ग्रेगोरी, आमचे पासत विनोदी कोण.
बागेवून भाशिला आमचे पासोत विनोदी गुण बागेवून मातीना आमचे पासोत विनोदी गुण बागेवून बेनडिक्ता आमचे पासोत विनोदी गुण बागेवून फ्रास्कानी दुमिंगा आमचे पासोत विनोदी कोरां बागेवून फ्रासिक शावेरा आमचे पासोत विनोदी गुण बागेवून जुआमारी वियानी आमचे पासोत विनोदी गुण सेनाचे बागेवून कातारिना आमचे पासोत विनोदी गुण आविलाचे बागेवून तेरेसा आमचे पासोत विनोदी गुण बागेवून सुजेबासा आमचे पासोत विनोदी गुण कोलकाताच्या बागेवून तेरेसा आमचे पासोत विनोदी गुण देवाच्या सोमे सांता मोतानो आमचे पासोत विनोदी गुण तुझी दया दाखो निवारम का सोमिया सोरवाय टांगली निवारम का सोमिया सोर पाहात कांतली निवारम का सोमिया सासनाच्या मोरणांतली निवारम का सोमिया तुवें मनशा सोयन घेतलो लेवोरवी निवारम का सोमिया तुझ्या मोरणांनी पुनर्जीवन पडावोरवी निवारम का सोमिया पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवी निवारम का सोमिया आमी पातकी तुझे लागीं मागतावाय आमकां तुझे पवित्र सोपेक चलोय आनी सांबाळ म्हूण तुझे लागीं मागतावाय आमकां पाप सायबाक आनी सोमे स्वर्गांच्या मुन्याऱ्यांक आपल्या पेसान सांबाळ म्हूण तुझे लागीं मागतावाय आमकां सोर्वाश्रम शांती आनी कोरो एक वोर्ती म्हूण तुझे लागीं मागतावाय आमकां तुजे सेवेन गोड कोर आनी सांबाळ म्हूण तुझे लागीं मागतावाय ह्या विचोल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण तुझे लागीं मागतावाय ह्या विचोल्यांक आशिर्वाद दी आनी पवित्र कोर म्हूण तुझे
परमेश्वरा आमच्या देवा, या तुझ्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्यांचो आशीर्वाद आनी यादलिकी कुरपेचें बोळ दी. तुझे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पितांव. तुझ्या उगोणीत उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भावा भयणीनो, हो संस्कारणेचे रितीचो महत्वाचो भाग. पवित्र आत्म्याचे देणे मागून बिस्म साहेब आनी त्या उपरांत हेर सगळे याज्ञीक ओगेपणी ह्या आमच्या भावाचेर आपले हात दवरतले. आमी गायन मंडळी बरोबर गितांतल्यान आमचे मागणे चालू दवरुया. सुरवेक आमी गीत करतले रोजनार आत्म्या. सगळीं बसुया.
भावा भयणीनो, आतां बिस्न साहेब संस्कारणीचे खेरीत मागणें करतलो. ह्या आमच्या बाबांक याज्ञिकपणाची पदवी लाबय आनी पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजांत घाल म्हूण मागतलो. भोक्तीपणी आनी भावार्थान आमचें काळीज मन आमी देवाक उबारुया. सगळीं उबी रावुया. सोर्बेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे थावन सोर मान उपसोता आनी सोर पोदवी तूं वांटाय. तुजे वरवीं सोगलें वाडटा आनी थीर जाता. जाणबायेन थिरायलेले तुजे मांदावळी पोरमोणे मनशाक तूं दिसान दीस ओदीक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याज्ञिकपणाचे बोर्ग आनी लेवितांचे मुणयारपण तुवें स्थापलाय आनी वाडयलाय. तुजी पोरजा चलोवच्याक याज्ञिकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगाती आनी मुणयारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशांक विंचले. अशें ओरोण्यान मोइसेसाक तुवें दिल्ली जाणटिकाय 70 बुदवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें वरिश्ठ पोरजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समोरंबोवंक तांकां फावो तसले याज्ञीक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांदावळीन सोर्बेस्पोरा तुज्या पुताच्या धर्मदुतांक सगल्या संवसारार बाबाळ पोरगोटूंक आदारी वर्गाचे शिकोयणार दिले. देखून सोर्बेस्पोरा आमी तुजे लागीं मागतांव, आमचे असोगतायेक आदार लागोय, कित्याक इतली व्हड आमची असोगताय तितली तुज्या आदाराची आमकां ओदीक गरज. सोर पदवेदारा बापा, ह्या तुज्या सेवकांक याज्ञिकपणाची पदवी लाबय म्हूण आमी प्रार्थनाव. पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजान नव्यान घाल. अशें देवा, तुजे कडचें घेतलेले आदारी वर्गाचे मुणयारपण ते सांबाळूं आनी आपले चाली वरवीं हेरांक भाग्योतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रमाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगल्या संवसारार पावूं आनी सोर राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता सोबे एकवटून देवाची एक पवित्र पोरजा जावं. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. भावा भयणीनो, ही गोडी खेरीत खुशालकायेची. हे गोडयेक थावन आमचे भाव सासनाक याज्ञीक, आमचे गोंय दामावचे तशे आख्खे पवित्र सोबेक पाद्रीचे व्हड देणें फावो जालां. याज्ञिकी मुण्यारपण स्विकारलोल्यांची भायली खुणां कशी तांचे आकारणेंत लागशिल्ल्यान भाग घेतले याज्ञीक तांकां सेवा धर्मीक नेसोण घालूंक आदार करतले. ह्या वेळार आनंदान बरोवन देवाक दिनवासून गीत गावुया. तूं येस साचेरदोस. सगळीं बसुया.
दर एका याज्ञिकाचे हात पवित्र, त्या हातांनी तो पोरचेक आशीर्वाद दिता. तिच्या नांवान आनी तिचे बरोबर बलिदान भेटयता आनी संस्कारा वरवीं देव कृपा वांटीत आसता. ह्या वेळार बिस्म साहेब नव्या याज्ञिकाचे हात पवित्र तेलान माखता. सोमया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन माखलोलो क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोमया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन माखलोलो क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोमया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन माखलोलो क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोमया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन माखलोलो क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोमया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन माखलोलो क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोमया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन माखलोलो क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. बाबा भयणीनो, आपले याज्ञिकी आकारणींत आनी मुन्यारपणांत गोरच्यांची गरज वळखून आपले माखलोले हात धुवंक आनी पुसूंक नवे याज्ञीक आपले आवय बापायचो आनी गोरच्यांचो आदार घेतात. ह्या वेळार आमी गीत गायतोल्याव देवान म्हाका आत्म्यान माखला.
भावा भयणीनो, दोर मिसा बलिदानांत एक याज्ञीक उंड्या सोऱ्याचे खुणे वरवीं आपले आनी आपले पोरजेचें जिवीत तशें आख्खी प्रिथूम देवाक उबारता. नव्या याज्ञिकाच्या घरच्यांनी हाडलोलीं दानां म्हणजे उंडो सोरो सेवा धर्मीक नेमा पोरमोणे तयार करतोच बिस्म साहेब ही दानां नव्या याज्ञिकाच्या हातांत घालून ह्या उंचा मोलाच्या वावराचो तांकां उगडास करतलो. देवाक पेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घे. तूं करतलोय तें समजून घे. तूं हातान दवरतलोय ताची देख घे आनी खुर्सार केलायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक पेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घे. तूं करतलोय तें समजून घे. तूं हातान घेतलोय ताची देख घे आनी खुर्सार केलायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक पेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घे. तूं करतलोय तें समजून घे. तूं हातान घेतलोय ताची देख घे आनी खुर्सार केलायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. भावा भयणीनो, आयज थावन पाद्री बोरीस डायस, पाद्री वेनान्सियो फेर्नांडीस, पाद्री मेल्विन गोमिस, पाद्री क्लायव डायस, पाद्री जुआंव गोन्साल्वीस आनी पाद्री जोएल रॉड्रिगीस हेरां पाद्री बरोबर बिस्म साहेबाचे सहभागेली आनी याज्ञिकी वर्गाचे वांगडी. हेंच दाखोळ करूंक बिस्म साहेब तांकां शांतीचो उमो दिवन याज्ञिकी वर्गांत येवकार दिता. त्याच बरोबर नेमलोले कांय याज्ञीक भाव तांकां शांतीची वेंग मारतले. त्या मागीर नवे याज्ञीक फक्त आपले आवय बापायक भाव भयणाक खुशालकायेची वेंग मारतले. ह्या वेळार आमी गीत गायतल्यांव मेल्कीसेदेका पोरी.
ताना तोयरेच्या वेळार आमी गायन करतल्या माल वरदानाचो. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, तुझ्या याज्ञिकांनी तुझे वेदी भोंवती तुझी भोक्ती आनी तुझे पोरशेची सेवा केल्ली तुका जाय. तांची सेवा तुका सदां मानच्याक आनी तुझे पवित्र सोबेन तांणी सदां तोखता तसलें फळ दिवच्याक ह्या पवित्र योजना वरवीं तांकां बळ मेळूं. हे आमी मागतां तुझ्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्वकाडी आनी सोर्वताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कोराराचो परोम याज्ञीक कसो मागलोय. हें ताचें एकूच याज्ञीकपण पवित्र सोबेन चालू आसचें म्हूण जाणबायेन आनी मोगान तुवें निर्मिलें. आपणायलेले पोरशेक जेजू राजकी याज्ञीकपणान नेटयता, पूण थोड्या
पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते आत दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुणयारपणान भागीदार जावंक पावतात। आमचे सोडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नो सरूंक आनी त्याच बरोबर आपले पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मुणयारी नेमता। तुजे पवित्र पोरशेक मोगाचे देखीन चलोवंक तिका तुज्या उतरान पोसूंक संस्कारांनी तिका गोठ करूंक तो तांकां आपयता। बापा, तुजे सेवे चाकरेक आनी तुजे पोरशेचे सोडवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बरोबर जेजू सारके वाडून तुका बाबार्थाची आनी मोगाची सदां तांणी गोवाय दिवची। देखून आतां सर्वेस्परा सगल्या दुतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता। बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर। तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव। जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो। तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात। ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी। तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कांस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात। ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें। हें म्हज्या उगडासाक कोरात। बावार्थाचो घोटभर घोटुया, तुझे मोर
बापा जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडगणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रिथिवीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय बापा तुझ्या मुनियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे जांकां याज्ञिकाच्या वर्गांत भितर सरूंक तुवें फावो केल्याय त्याय तुझ्या चाकरा पासत ती आमी समर्पिता तुवें तांकां फावो केल्ली देणी मोयपासान सांबाळ आनी तुजेच कृपेन ती फोडाबरीत जावं दी सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा कार्लोस क्लायवाच्या बापायची आनी कोस्तांसियो म्हज्या बापायची काकूत कर तांकां ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन व्हेले जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर ते मेले तशें ताचे बरोबर ते पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यो तुजे तिचो पोती भाग्यो दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेसू सांगाता त्यास जेसू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंडोनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना मोशा बापा भयणीनो जेसून आमकां सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें जेसूनच आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन म्हणटना आमी सगळीं जेसूची पाटलाव धरा आनी खरीत भाशेन आमचे मुनियारी याज्ञीक जेसून आमकां दाखयलेले सेवे चाकरेच्या रस्त्यार चलूंक देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा
सोर वायटांतली आमकां निवार दोया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान ओत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता मोशी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात Don't make too small. ई देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणान आपयली आमी सुभागी सोम्या तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना गायन करुया मोगाळ जेजू यो तूं यो
सगळी उबी रावया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आम्ही भेटोयल्या आणि शेवल्या ती बोली तुझ्या याज्ञिकान किरीटपणी आमच्या नव्या याज्ञिकान आणि सगल्या बाबार्थ्यांक तुझें दैवीक जिवीत दिवं. या संस्काराच्या बोडान तुझे याज्ञिक मोगान सदांकाल तुका एकवटून आसूं आणि तुझे सेवेंत विस्वाशी रावूं. हें आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसूया. आतां कळवण्यो जातूच पाद्री जॉयल रॉड्रिगीस सगल्या नव्या याज्ञिकाच्या नांवान दिनवासनेची उतरां उलयतलो. त्या उपरांत पाद्री सिम्यांव फेर्नांडीस उत्सव समारंभतल्या याज्ञिकाचो बिस्म साहेबाच्या हातांतल्यान सत्कार करतलो. तशेंच नव्या याज्ञिकांची नेमणूक खंयच्या स्वातांनी जाल्या ती सांगून बिस्माच्या हातांतल्यान तांची पोर्तारिया दितलो. त्या मागीर बिस्म साहेब आपल्या काळजांतली भावना आमचे मुखार दवरल्या उपरांत आमकां दोबाजीक आशिर्वाद दितलो. आशिर्वाद जातूच फोटो काडपाची मांडावळ हे परी जातली. पयले बिस्म साहेबा बरोबर उत्सव समारंभतले याज्ञिक एक फोटो काडटले. त्या उपरांत नवे याज्ञिक बिस्म साहेब आनी गौडीक विद्या मंदिराचे आकर्शकां बरोबर फोटो काडटले. उपरांत नवे याज्ञिक बिस्म साहेबा बरोबर ग्रूप फोटो काडटले. मागीर एकल्यान बरोबर बिस्म साहेब फोटो काडटलो आनी मागीर तांच्या फामिली सांगाता फोटो काडटलो. फोटो काडपाची मांडावळ सोंपल्या उपरांत बिस्म साहेब नव्या याज्ञिकांक आनी तांच्या घरच्यांक परबीं दितलो. त्या उपरांत आमचे याज्ञिक उपरांत सेमिनारिस्ट आनी माद्र भयण्यो आनी तांच्या उपरांत आमचे गौडीक विद्या मंदिराचे बरे देखणार परबीं दिवन साक्रिस्तींतल्यान भायर सरून वेतलीं. थंय तांकां रिफ्रेशमेंट्स आसतले. ही मांडावळ चलता आसतना सगळीं भावार्थी बसूनच आसतलीं. उपरांत आमचे नवे याज्ञिक नेमलोल्या जाग्यांनी वेतले. ह्या वोदान पयल्या कपेलान पाद्री जॉयल रॉड्रिगीस, दुसऱ्या कपेलान पाद्री क्लायव डायस, तिसऱ्या कपेलान पाद्री जुआंव गोन्साल्वीस, जाल्यार ह्या वोदान पयल्या कपेलान पाद्री बोरीस डायस, दुसऱ्या कपेलान पाद्री वेनान्सियो फेर्नांडीस आनी तिसऱ्या कपेलान पाद्री मेल्विन गोमीस आसतले. तुमी परबीं दिवन जाल्या उपरांत तुमकां काथेड्रलाच्या दारा भायल्यान रिफ्रेशमेंट आसतले. तुमी भोगतीपणी ही मांडावळ सांबाळची. तशेंच आमच्या गोंयची सेवाधर्मीक संगीत समिती देवाच्या भुरग्यांच्या गितांचें पुस्तक अंक 2 एका नव्या आकारांतल्यान उजवाडावंक हाडलां. ह्या पुस्तकाचें खाशेलेपण म्हणल्यार ह्या पुस्तकाचेर सगल्या गायनांक ताळ्यांची आनी वाजोंत्रांची मांडावळ आसा. हो अंक सर्गेस्त पाद्री वास्को रेगो ह्या महान मनशाक अर्पण केला. कालच्या दिसा आमचे आर्चबिशप भोवमानेस्त कार्दियाल फिलिप नेरी फेर्रांव हांणी ह्या अंकाचें विमोचन केलां. हें पुस्तक आयज विक्रेक आसतलें. हरशीं ह्या पुस्तकाचें मोल 300 रुपया, पूण आयच्या ह्या खुशालकायेच्या दिसाक तें तुमकां 250 रुपयांनी मेवतलें.
खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी बरोवन ह्या वेळार म्हज्या पांचूय भावां सांगाता म्हजे काळजाचे उल्हास हांव तुमचे मदें दवरतां. पयले सुवातेर हांव बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिनवासता आमच्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी अदीक करून हे याज्ञिकी आपोवणें फावो केल्या खातीर. आमचे आकारणेचे यात्रेंत आपलो सांगात आनी खेरीत भाशेन आज आमकां ही याज्ञिकी संस्कारणी फावो करतल्या आमच्या बेस साहेबाक भोवमानेस फिलिप नेरी कार्डियाल फेरांव आमकां आमी काळजांतावन दिनवासता. आकारणेचे यात्रेंत आपलो पाठिंबो, मार्गदर्शन आनी बरें उतर फावो करतल्या आमच्या विकर जनरल फादर जुसे रेमेडियस फेर्नांदीस आमकां आमी दिनवासता. आयचे हे समारंभेंत वांटो घेतल्या आनी आमचे पासत मागतल्या सगळ्या याज्ञिकांक, प्रधान सेवकांक, सेमिनारिस्टांक आनी माद्र भयणांक आमचे दिनवास. आमच्या आवय बापायंक, भाव भयणांक, फामिलीच्या वांगड्यांक आनी इश्ट मित्रांक आमी दिनवासता. आमचे आकारणेंत तांचो भरपूर आदार आनी सहकार आमकां फावो जालो. आमच्या फिरगोजांनी वावर करतल्या आतांच्या आनी आदल्या पादविकारांक आनी पाद्र कुरांक आमी दिनवासी. तशेंच वेगवेगळ्या फिरगोजांनी आनी कॉपेलांनी आमचो गवळीक अनुभव घेतना आमकां मार्गदर्शन दितल्या याज्ञिकांचे उपकार आठयता. आमची आकारणेची यात्रा सालिगांवचे धाकटे सेमिनारींत सुरू जाली. त्या उपरांत रायतूरचे व्हडले सेमिनारींत आमचे आपोवणें खोलावूंक आनी शिकूंक आमी आमची पावलां अदीक नेटान फुडें व्हेली. आकारणी करतना जायत्या जाणांचो आदार आनी प्रभाव आमचेर पडला. ह्या दोनूय सेमिनारीच्या कुटुंबांक खेरीत भाशेन आतांच्या आनी आदल्या रेतुरांक, उत्मीक गुरूंक, प्रिपेतांक आनी गुरू मिस्त्रींक आमचे दिनवास. तशेंच कुचेरींत आनी सेमिनारींत वावर करतल्यांकूय आमचे दिनवास. आमच्यान विसरूंक जायना आमच्या वांगडा ह्या आकारणेच्या यात्रेंत मेवलोल्या सगळ्या सेमिनारिस्टांक. थोडे आतां याज्ञीक वो सेमिनारिस्ट आनी थोडे लौकीक कशे दुसऱ्या मळार बरो वावर करतात. तुमच्या अनुभवांतल्यान आमी ग्रेस जाल्या. देव बरें करूं. गवळीक विद्या मंदिरांत हे निमाणे वर्सांक फळादीक आकारणी जावंक वावुरल्या आमच्या मोगाळ संचालक पाद्री सिमियांव फेर्नांदीसाचे आमी भोव दिनवाशी. वरसभर केल्ल्या ताच्या वावरा खातीर आनी जिविताचे देखींतल्यान आमी जायते शिकल्यात आनी आतां गोंयचे महान दोन प्रांताचो आदारी बिस्म कसो जोडटी घेवंक वेता तेन्ना देवाची बेसांवां आनी बरो येस तुमकां आमी आवडटा. तशेंच आमकां आदार आनी सहकार दितल्या फादर हेनरी फाल्कांव हांकांय आमचे दिनवास. आमचे दिनवास फादर मिंगेली आख्ख्या वरसभर आमची बरी काळजी घेतल्या खातीर आनी सदांच सादेपणी आमचो सांगात केल्ल्या खातीर. फादर तुका चड आनी चड देव बरें करूं. गवळीक विद्या मंदिरांत ह्या वर्साक आमकां उलोवपी शिबिरां आनी एकांताय दिवंक जायते याज्ञीक, माद्री आनी लौकिकां आमची मनां उजवाडावंक आमकां गिरेस्त केल्या. तांच्या सगळ्यांचे आमी आभारी आनी देवाची उपूट बेसांवां तांचेर आमी मागता. याज्ञिकी संस्कारणेक लागशिल्ली तयारी करूंक रेतीर दितल्या फादर एंटनी लॉपीस आनी ताच्या सांगाता सेंट जोसेफ वास स्पिरिच्युअल रिट्रीट सेंटराच्या वावुरतल्या याज्ञिकांक, माद्रींक आनी लौकिकांक आमचे दिनवास. आमच्यान विसरूंक जायना गवळीक विद्या मंदिरांत आसलेल्या सेवा धर्माच्या, दोतोनीच्या आनी पवित्र पुस्तकाच्या कात्याच्या संचालकांक आनी तातूंत वावर करतल्या सगळ्यांक आमच्या आकारणेच्या निमाण्या पावंड्यार ताणें आमकां लागशिल्ल्यान सांगात केल्ल्या खातीर. आमच्या गवळीक विद्या मंदिराच्या घरांत वावर करतल्यांक जावं कुचेरींत, लायब्ररींत, रिसेप्शनार
कुजनांत पोरसांत आनी घरांत वेगवेगळो वावर करतल्यांक आमी दिनवासता तुमच्या बऱ्या वावरा वरवीं आमकां जायतें बरेंपण आनी सोंपेपण मेवलें आमच्या गौणिक विद्या मंदिराच्या बऱ्या देखणारांक बेनिफॅक्टर्स आमचे दिनवास मागण्यांचो दुडवांचो सेवे वरवीं आनी आपल्या उदारपणाच्या आदार आनी तेंको आमकां सदांच फावो केल्ल्या पासत तुमचे उपकार आठयता आयच्या ह्या दिसाचो सेवादोर ओर्ताबोरीत करतल्यांक सेवाधर्मान फुडारीपण चलयतल्यांक खास तरेन स्तोत्र संचालन करतल्या पाद्री क्लायव डिनीस आनी मांडावळ करूंक तयार करतल्या पाद्री आफोन्साक आनी आमच्या पाद्री सिमावांक आनी तशेंच पाद्री सायमन डिकुनांक आमच्या फुडारीपण काल मधुर संगीत आनी वाजोवप करतल्या गायन मंडळाक आमचे दिनवास तशेंच आयज मांडावळ करूंक आदार दितल्या दियाक आनी सिमनारिस्तांक आमी दिनवासता आयच्या ह्या दिसाच्यो यादी उगडासान गुंतून दवरूंक फोटो काडटल्या आनी व्हिडिओग्राफी करतल्या डायसिजन सेंटर फॉर कम्युनिकेशन आनी एंटनी आनी एवरिस्टो हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा चड आनी चड दिनवास ह्या पिरगोजेच्या पादविकाराक फादर रुजार ओलिवेरा आनी पाद्र कूर सेबी वाजाक तशेंच तांच्या फुडारीपणा काल वावुरतल्या पीपीसी वांगडांक सगळ्या व्हॉलंटियरांक वेदी सेवकांक आनी फिरगोसकारांक तांच्या उदारपणाचे सेवे वरवीं आनी आस्त्या तोंडा वरवीं ही मागणी आमकां हांगासर घेवंक तांणी जायत्यो त्याग केला देवाची पोट बेसांवां तुमचेर सगळ्यांचेर मागता तशेंच खाणा पिवणाची सवलत करतल्या वेलंकनी केटरसांक आमी दिनवासता हांगासर आमच्या पासत मागूंक आनी ह्या समारंभात वांटो घेतल्या आमच्या फामिलीच्या वांगड्यांक गोरच्यांक इश्ट मित्रांक आनी आमच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास सोर शेवटी कोणाकूय दिनवासूंक चुकलां जाल्यार समजून घेवचें आनी एकदां काळजाचे कोलायतान देव बरें करूं यादनीक कशें देवान आयज आमकां मागल्यात जेजूक सदांच रिगून रावंक आनी पेल्या सेवेन जिवीत सारूंक आमचे मुण्यारीपण बरे भाशेन साकार करूंक तुमी आमकां सदांच तुमच्या मागण्यांक दवरची देव बरें करूं भाव भयणीनो आमकां उगडास केला ते भाशेन ह्या वर्साक आमच्या धर्म प्रांतांत यादनीक भांगाराचो उत्सव समारंभतात ते म्हळ्यार पाद्री वाल्मिकी गोन्साल्वीस पाद्री लॉरेन्स रॉड्रिगीस पाद्री एरिमिता कुटिनो पाद्री मिदियो पिंटो पाद्री जासिंतो रॉड्रिगीस आनी पाद्री विक्टर विएगस आनी ते आमचे पाद्री भाव आपल्या मुणयारी यादनीकपणांचो रुपया उत्सव समारंभतात ते म्हळ्यार पाद्री एलियस डिसोजा पाद्री जोकी फेर्नांदीस आनी पाद्री हेनरी फाल्कांव भांगारा उत्सव समारंभतल्या हांगाचेर आशिल्ल्या यादनिकां लागीं मागता आमच्या भीस्म साहेबाच्या हातांतल्यान ही ल्हानशी तोखणायेची भेट स्विकारूंक आनी दोगूय यादनिकांनी भेट घेतली म्हणटूच तांणी भीस्म साहेबा बरोबर फोटो काडचो पाद्री लॉरेन्सो रॉड्रिगीस Padre Midio Pinto. रुपया उत्सव समारंभतले दोग यादनीक आमचे मदें आसा पाद्री एलियस डिसोजा
Padre Henry Falcão. आणि आता आमच्या नव्या याज्ञिकांक आमी तांचे नेमणूक पत्र दिता. आमचे सोय नवे याज्ञिक गोंयच्या वेगवेगळ्या फिरगोसांनी पादविकाराचे आदारी म्हूण तांची नेमणूक जाल्या. दे अपॉइंटेड एज एसिस्टंट्स टू द पॅरिश प्रिस्ट. नांव काडटा तशें फुडें येवचें. पाद्री जुआंव गोन्साल्वीस, पिलार सायबिणीची फिरगोस सेरावली. पाद्री एंथनी मेल्विन गॉमिस, पवित आत्म्याची फिरगोस मारगांव. पाद्री क्लाइव आग्नेलो डायस, रुसाय सायबिणीची फिरगोस नावेली. पाद्री वेनान्सियो फेर्नांदीस, जेसू मारी आनी जुजेची फिरगोस नुवे. Padre Joel Rodrigues, Baigunt Inesaची फिरगोस Santa Inês. Padre Boris Dias, पवित्र कुटुंबाची फिरगोस Alt Porvori. बाबा भयणीनो, आयज आमी सगळीं खुशाल आनी भोव पवित्र त्रित्वेक आमी वाखाणटा. कित्याक ह्या वर्सा देवान आपल्या उदारपणान आमच्या दोन प्रांतीक पवित्र सोबेक 12 नव्या तरणाट्या याज्ञिकांचे देणें फावो केलां. 6 जाणांक काल याज्ञिकी मागणी मेळ्ळी जाल्यार आयज 6 जाणांनी ही याज्ञिकी संस्कारणी घेतल्या. आमी पयले सुवातेर ह्या व्हडत्या देण्या खातीर देवाक तीन वाजता. आनी आयज संस्कारणी घेतलेल्या आमच्या सवय नव्या याज्ञिकांक मेल्विन वेनान्सियो बॉरिस, जोएल क्लाइव आनी जुआंव तांकां पयले सुवातेर आमी परबी दिता. आनी तांणी सोबीत ओर्ता बरीत विशय वेंचून काडला. जेजू भाशेन सेवे चाकरेचे भाग्योंत आनी उर्बे बोध गवळी जावचे म्हूण हांव तुमकां आवडटा. तुमकां परबी दितना तुमच्या घरच्यांक, तुमच्या आवय बापाय, दोगांचे बापूय स्वर्गार्थान आपल्या कुटुंबाचे आनी पुतांचे खुशालकायेंत वांटो घेतात म्हूण आमी जाणो. तुमकां गाजीर आसलेल्या सगळ्या तांच्या घरच्यांक, आवय बापाय, बाबा भयणी, फामिलीच्या वांगड्यांक आयचे खुशालकायेन तुमकां खेरीत वांटो आसा. तांच्या आपोवण्याची कोता तुमचे फामिलीचे बागेंत गार्डनान सुरू जाय. तुमी तुमच्या मागण्यांन, तुमच्या तियागान, तुमचे बरे बुद्दीन, बरे देखीन तांचे आपोवण्याचे बी शिंपले आनी वाडयले. तुमचे उद्देशी पवित्र सोबेक हे श्रेश्ठ मुणयारी याज्ञिकांचे देणे फावो जाल्या. देखून तुमकां तांच्या फामिलीच्या वांगड्यांक आमी नोयच परबी दिता. तुमकां दिन वाजता. देवान तुमचें उदारपण शेमोऱ्यांनी फारीक करचें म्हूण हांव दिता. तिसरे सुवातेर ह्या आमच्या 12 याज्ञिकांचे आकारणेन आमच्या तिनूय आकारणेच्या घरांनी साळगांवची धाकटी सेमिनार, रायतूरची व्हडली सेमिनार आनी आमचें गवळीक विद्या मंदीर, थंयसर जायते आमचे याज्ञिक, लौकीक दुसरीं जाणां वावुरतात. तांचे याज्ञिकी आकारणेचे यात्रेन जबाबदारी चलयलेल्या सगळ्या तांच्या वडिलांक, खेरीत भाशेन आतां निमाण्या वर्सांनी तांकां सांगात केलेल्या सगळ्या आमच्या पाद्री भावांक, माद्री भयणींक, लौकिकांक कोणाचेंच नांव घेनासतना आमी खेरीत भाशेन तांकां शबासकी दिता. आनी चवथे सुवातेर 5 फिरगोजांतले ते
शिंशिनी आरांबोल कुंकोली पाचोरकोण कुंकोली द्रामापूर आणि गोवा वेल्ल्या तांच्या फिरगोजांच्या पवित्र सोबान आमी पोरबी दिता आमचे यादनिकी आकारणेचे यात्रेन आमच्यो फिरगोजेच्यो पवित्र सोबा खरीच जबाबदारी चलयत आमचे फिरगोजांचे पवित्र सोबेन आमकां आपोवणे फावो जाता तुमी ह्या पांचूय फिरगोजांच्या पवित्र सोबांनी ह्या आमच्या नव्या यादनिकां सोबे तुमची जबाबदारी चलयली म्हणून ओळखून त्या फिरगोजांनी वावुरतल्या आदीं वावुरलेल्या आतां वावुरतल्या गवळ्यान सिस्टरींक मोठवाशी भाव भयणांक आनी सगल्या लोकिकांक आमी नोयच पोरबी दिता दिन वाचता जी खुशालकाय आयज आमकां तुमच्या 5 फिरगोजांच्या पवित्र सोबा उदेशी भोगता असलीच खुशालकाय आमच्या सगल्या फिरगोजांनी आमकां मेळची तुमच्या गोऱ्याब्यांनी देव हे आपोवण्याचें बी घालीत जाल्यार ह्या आमच्या यादनिकांच्या घरच्यांनी केलें तशें तुमी आवय बापूय भाव भयणां देव तुमच्या भुरग्यांक आपयता जाल्यार तांकां उर्बा दिवन तेंको दिवन फुडाराकूय तुमच्या पवित्र सोबा उदेशी आमचे पवित्र सोबेक नोयच गोंया पूण मिस्योनारी पवित्र सोबेक जायतीं आनी सोबीत पाद्रीपणांची आनी माद्रीपणांची फुलां फुलतली म्हूण हांव रावतां आनी देवाक विनंती करता ही आयची समोरमणी बरे भाशेन जावं आदार दिलेल्या सगल्यांक कोणाचेंच नांव घेनासतना फादर जोएलान सगल्यांक दिन वाचल्यान ताची भावना मोजी करून ही समोरमणी भोक्तीन मांदावळीन चलोवंक आदार सहकार दिलेल्या सगल्यांक आमची काळजांत दिन वाचली आनी आयज उत्सव समोरमतेल्या आमच्या पाद्री भावांक ते एक जाण यादनीकपणाचो रुप्या उत्सव समोरमतात 6 जाण भांगारा उत्सव समोरमतात तांचे मदले 2 हांगा आयज पावल्यात पूण आमी सगल्यांचो तांचो उगडास करता देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो उत्सव तांकां आमी आवडेता आनी तांच्या फुडल्या यादनिकी जिविताचेर मुणयारपणाचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद पडचो म्हूण आमी मागता हेच खुशालकायेचे उल्हास घेवन ह्या आमच्या सवय नव्या यादनिकां बरोबर आमी तुमकां निमाणो आशिर्वाद दिता सगल्यो बी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरूं जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं बाबार्ता वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवंत जाल्यान आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखात तुमी पावूं आनी सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां काल आसूं वचून येयात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा